भाई तुमच्या आज मिनिस्टर हेजे वांगडा चेअरमॅन मिटींग जाली की तुमच्यांनी फाटल्या दिसांनी तो एक तुमकां हे मेळ्ळो तो तुमच्यांनी नाकारलेलो सो कितें जालें एक्झॅक्टली मिटिंगेक पयली गजाल म्हणटा तें हांव आमचे अध्यक्ष कला अकादमीचे चंद्रकांत कवळेकर म्हणजे बाबू कवळेकर आनी म्हाका सकाळीं फोन केलो आनी ताणें विचारलें की मातसो मेळपाक यो आमी उलोवया ह्या गजालीचेर सो एकंदरीत प्रकरणान एक वरभर आमी ज्या पद्दतीन उलयले तातूंत कला अकादमीचे वेगळे वेगळे पदाधिकारी जे आशिल्ले कळ्ळें आनी तांणी म्हणजे हांवें म्हजी तांकां भुमिका सांगली की खंयच्या भावनेन हांवें तांकां पत्र बरयल्लें आनी हें बरयल्लें तें बरयल्लें तांणी म्हाका खूब एक गजाल सांगून दिसता की तांणी ज्या पद्दतीन हो एकंदरीत विशय मांडपाचो तांणी प्रयत्न केलो कला अकादमीच्या वतीन ते स्टाफ आनी फूल तांचे डायरेक्टर्स आनी हे सगळें बसून कळ्ळें तुका दीस वॉज व्हेरी हार्ट वॉर्मिंग कळ्ळें तुका तांणी खंयच्याच तरेची कन्फ्रंटिस्ट भुमिका हें करूं नाशिल्ली आनी म्हजें म्हणणें तांणी मानून घेतलें ताणें म्हाका रिक्वेस्ट केली की कायंडली कॅन यू कन्सिडर रिकन्सिडर युअर डिसिजन आय सेड नो जस्ट बिकॉज की तातूंत लेखक म्हणून म्हजी भुमिका आसा कळ्ळें आनी लेखक म्हणून चुकीचो पायंडो पडचो न्ही फुडें कळ्ळें तुका ह्या खातीर घेतिल्लें आसा सो त्या खातीर तांणी दे हॅव अग्रीड टू अमेंड द सर्टन रुल्स म्हणजे जनरल कावन्सिला कडेन बसून कळ्ळें तुका की फुडें कशें हाजे पद्दतीन जावचें न्ही आनी इन टर्म्स ऑफ लेखन कळ्ळें तुका नॉट अवॉर्डिंग द फर्स्ट एंड सेकंड प्रायज बट गिवींग एन अवॉर्ड इट सेल्फ कळ्ळें तुका तातूंतल्यान तांणी हे अशे तरेचे फुडें रुल्स अमेंड करपाची तांणी तयारी दाखयली म्हणजे ओवरऑल जे मंडळा कडेन जनरल कावन्सिला कडेन सादक बादक चर्चा करून आनी तरी आसतना हांवें ताका सांगलें की हांव थँक्यू सो मच कळ्ळें तुका ह्यो सगळ्यो गजाली तुमी हाज्या फुडारा खातीर करता बट इन टर्म्स ऑफ अ स्पिरीट एंड अ क्रेडिबिलिटी आय विल नॉट रिकन्सिडर माय डिसिजन कळ्ळें तुका सो तांणी तातूंत हें केलें की इन्स्टेड ऑफ कॉलिंग इट एज द फर्स्ट एंड द सेकंड प्रायज कळ्ळें तुका वी विल कॉल इट एज एन अवॉर्ड वी विल रिकॉन्स्टिट्यूट इट ओके हांवें सांगलें तशें जर जालें म्हणजे जर क्रमवारी जर ठरयता तुमी जाल्यार आय डोंट हॅव एनी इश्यूज कळ्ळें तुका ऑर नो बडी वूड हॅव एन इशू माय इशू इज दॅट की यू आर गिवींग समबडी अ सेकंड प्रायज विदाउट डिक्लेअरिंग द फर्स्ट कळ्ळें आयदर डिक्लेअर इट एज अ ओनली प्रायज ऑर डिक्लेअर द फर्स्ट प्रायज ओके सो ताज्या खातीर ताणें तो त्या पद्दतीन निर्णय घेवपाचो ताणें खुमसूर तेंच्यांनी अशें कित्या खातीर केलें म्हणून कितें सांगलें कित्या खातीर केलें सी रुल्स तांणी ते हेवूय घेवन आयिल्ले की असो पायंडो अमक्या अमक्या वर्सा खातीर आशिल्लो कळ्ळें तुका की अमक्या वर्सा दिवं नाशिल्ले तमक्या वर्सा दिवं नाशिल्ले कळ्ळें तुका बट हाजो अर्थ असो न्ही की हांवें आवाज उखलचो न्ही अशे तरेची परंपरा चलत आयल्या हाजो अर्थ असो न्ही की ती बरोबर कोणे तरी आवाज काडपाकूच जाय आशिल्लो कोणे तरी चॅलेंज करपाक जाय आशिल्लो तो बील कळ्ळें तुका सो त्या खातीर आय एम ऑल्सो थँकफूल टू दॅम इन टर्म्स ऑफ दॅट की ज्या पद्दतीन तांणी संवेदनशीलता दाखयली ह्या गजाली कडेन आनी ज्या पद्दतीन एक्सेप्ट केलें की बाबा ही चूक जाली ओके आनी ती सुदारपाक जाय सो म्हाका दिसता की ओवरऑल म्हणजे ज्या पद्दतीन कला अकादमी आनी खास करून बाबू कवळेकरान ज्या पद्दतीन संवेदनशीलता ह्या गजाली कडेन दाखयल्या म्हाका दिसता एज अ कलासक्त मनीस म्हणून कळ्ळें तुका ताका वाखाणपाची गरज आसा तुमी इनाम आतां हें करतले आपणायतले सी इनाम एज फार एज वॉट दे हॅव सेड की इफ दे डिक्लेअर इट एज द ओनली प्रायज म्हणजे अवॉर्ड देन आय एम रेडी टू एक्सेप्ट इट कळ्ळें तुका ऑर डिक्लेअर द फर्स्ट प्रायज okay this is the only thing what I have told them if there is an only prize okay then there is no question about it or declare the first prize हांव हो म्हजो युगांक नायक म्हणून पर्सनल व्यक्तिगत हाजेर कांयच ना म्हजो फक्त विशय आसा की लेखका कडेन हो अन्याय जावपाक जाय आनी फक्त हांवें तांकां सांगिल्लें की फाल्यां जर टॅक्निकल विशया कडेन खंय जाल्लें आज मेरेन तुमी दिग्दर्शना खातीर दिलां तुगेले लायटिंगा खातीर दिला मेकअपा खातीर दिला सगळ्यां खातीर दिला फाल्यां जर हांच्या भितर कोणाक दिवं नाशिल्ले आज मेरेन सगळी संस्था इतली आशिल्ली प्रोटेस्ट करपा खातीर लेखक हो सॉफ्ट टार्गेट जाता लेखका फाटल्यान उबे रावपी कोण ना मागीर तागेले कलबुर्गी गौरी लंकेश कळ्ळें तुका ह्यो सगळ्यो गजाली कित्या खातीर जाता हे सगळे लेखक म्हणून जाता सो लेखक कॅनॉट बी अ सॉफ्ट टार्गेट आनी म्हाका एक दिसता की ताणें ही गजाल समजून घेतली आनी ताणें आपूण बदल करपाची ताणें तयारी दाखयली पॉलिटिकल काय ना म्हणटा तुमी भितर पॉलिटिकल कितें आहा म्हणटा भितर तुमी सी पॉलिटिकल तुगेल्यो गजाली हातून म्हणजे पॉलिटिकली आशिल्ले म्हणूनच ह्यो गजाली जाल्यो न्ही कळ्ळें तुका इफ देर वॉज नो वॉयस कळ्ळें तुका
nobody would have called me and we had a discussion on this okay तुमका दुबाव बीन आसा कोणाचे कितें? म्हणजे असो पॉलिटिकल कोणाचो I don't I mean म्हाका दुबाव जर घेवपा इतलो जर हांवें ज्या पद्दतीन सांगिल्लें जाल्यार हांव एकटो येवचोच नाशिल्लो कळ्ळें तुका सो म्हाका फक्त इतलें दिसता की जे परिक्रमाचे सॉरी हाजे परीक्षकांचे जे कलेक्टीव विजडम जे आसा पळय तांणी थोडीशी आपली विवेक दाखोवपाक जाय आशिल्लो आनी नाका अशें गजाली करपाक जाय तुम्ही पळयतात GNH.